प्रशांत हिंदे ह्या वर्षाच्या हातीलपेठ 10,000 बाजारकर नवा सोमवार उत्सव समितीचो अध्यक्ष. दिवचले नव्या सोमाराक सगळ्यांक जाहीर निमंत्रण दिवपा खातीर आमी हांगा आयज जमल्या. तर 18 तारखेक नवो सोमार सकाळी पासून ते दुसरे दिसा 2.5 वरां पर्यंत असो कार्यक्रम आसता. हांगासून 7 पालखी मंदिरांसून भायर सरतली मिरवणुकीसह आनी स्पेशल खास मंडप तयार केल्लो आसतलो लक्ष्मी नारायण देवालया कडेन. थंय देवीची पालखी सगळ्यांच्या दर्शना खातीर 10 वाजेपर्यंत आसतली आनी त्यानंतर 10 वाजता बँड पथकासह श्री देवीची पालखी मिरवणुकी सुरवात जाली आनी ही पालखी हातीलपेठ, सोनारपेठ, भायलीपेठ ही वडेश्वरा कडेन पर्यंत वतली आनी त्यानंतर थंयसून माघारी परतना भायलीपेठ, सुंदरपेठ आनी परत देवालयान येतली. नवो सोमार हो बिचोलीचो उत्सव पण तो संपूर्ण गोंयांत तशेंच महाराष्ट्रांतल्या आजूबाजूच्या प्रभागांत सुद्दां खूब प्रसिद्ध आसा. अनेक लोक येतात. फेरी व्हडल्या प्रमाणात जाता. हजारांनी लोक देवीचें दर्शन घेता. शिस्तबद्ध असो सोमार आनी हो उत्सव करचो म्हणून विविध कार्यकर्णी किंवा विविध स्वयंसेवकाचे गठण केल्ले आसा आनी सगळे वाड्या वयले भुरगे हिरियेरीन काम करीत आसा हो कार्यक्रम किंवा नवो सोमार यशस्वी करपा खातीर.